प्रायम मिनिस्टराचें अभिनंदन करता. 20 लाख कोटी कोविड-19 खातीर तांणी डिक्लेअर केलें आनी हें पॅकेज बारीक लोक पर्यंत पावतलें अशें ताणें म्हटलें. आनी हें पॅकेज डिक्लेअर करता आसतनाच आमचें गोंयचें सरकार मुख्यमंत्री कितें करता रेव्हेन्यू वाडोवपाक हें ताका खबर आसा काय कितें असो प्रश्न सहज येता. पयलीं म्हणजे ताणें डिझल आनी पेट्रोल वाडयलें. डिझल आनी पेट्रोल वाडयले बरोबर परत म्हारगाय वाडली नॅचरली. त्या नंतर ताणें एक्सायज वाडयलो आनी टू माय सरप्रायज सोरो वाडयलो. ह्या पर्यंत बरें आशिल्लें पूण काल सोऱ्या बरोबर बॅकडेटेड 1/4/2020 सबंद ड्रिंकींग वॉटर गोंयांत जें आसा तें ताणें वाडयलें. म्हणजे इतलें वाडयलें जें बील सर्वसामान्य मनशाक येतालें तें बरोबर एका म्हयन्याचें बील डबल जावपाक लागलें. आनी हें नोटिफिकेशन केन्ना आयलें 12/5/2020. नोटिफिकेशन केन्नाच्यान लागता विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020 म्हणजे एप्रिलाचे 1 तारखेच्यान सबंद कंज्युमराक. आनी आय डोंट नो हें ताणें कॅबिनेटाक कित्याक सांगूना तें कारण लोक रस्त्यार येतले. कारण वॉटर इज अ एसेन्शियल कॉमोडिटी जाय येता. जशें प्रायम मिनिस्टरान तांदूळ गंव साखर ही कमी पयशांत दिवपाक जाय तशेंच उदक हें सामकें फ्री दिवपाची आवश्यकता आसा. आनी हेका वेळार आमी तयारी दवरिल्ली हांवें आनी त्या वेळा वयले चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकरान की पयले 10 क्युबिक मिटर आसा पळय फॉर ए ज्युडिशियल यूज जर तूं करता आनी 10 क्युबिक मिटरूच ताका जर लागता म्हयन्याक जाल्यार ताका तें फ्री दिवचें. मुख्यमंत्री जे कितें सांगता मायनींग इश्यूचेर ते जर पळयत जाल्यार फक्त जी रॉयल्टी मायनिंगा भरल्या तीच मायनींग डंप उबारता म्हणून. एक एनवायरमेंटलिस्ट रमेश गांवस म्हणटा आनी त्याच प्रमाणे न्यूज पेपराची जी न्यूज येता मिडियाची न्यूज येता तें पळयलें जाल्यार सगळे गोश्टी धाब्यार दवरून आज मायनींग ट्रान्सपोर्ट चालू आसा. हाची जबाबदारी पोलीस सरकारी अधिकारी आनी ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आसा आनी मायनींग डिपार्टमेंट तांणी तें कंट्रोल करपाचें आसा. आनी एक म्हाका कंप्लेन आयली की रेव्हेन्यू इन्क्रीज करपा खातीर म्हळ्यार तशें मीन उबारता म्हणून. म्हाका याद जाता ती 2012 आनी ताचे पयलीं हांवें विधानसभेंत सांगिल्लें की 38 मिलियन टन्स आमकां जे मीन उबारपाक एनओसी मेळ्ळा तितलेंच आमी उबारप म्हणून. त्या वेळार हेणी सगळे नियम धाब्यार बसोना. हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्लो 2008 तेन्ना 65 मिलियन टन्स केले आनी तेन्नाच हो सगळो बोवाळ जावपाक लागलो. कारण आमचे जे रस्ते आशिल्ले ते बारीक रस्ते आशिल्ले, लोक मरपाक लागले, लोक रस्त्यार येवपाक लागले, ट्रान्सपोर्ट आडोवपाक लागले. तशी परिस्थिती मीन चालू जाल्या नंतर जावपाक जायना आनी ही शिटकावणी हांव ह्या सरकाराक दिता.